₹23,39,45,00,000 रुपया मोडून बाळ्ळी ते गुळे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग चालू असा। फोंडकुला पडून ह्या रस्त्याची सामकीच वाट लागिल्ली। रस्त्याच्या डांबरीकरणाक आयतारच्यान सुरवात जाली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या वाडदिवसा निमतान ह्या कामाक हात घातला अशें काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकरान सांगले। ह्या वेळार केप्याचो आमदार एल्टन डिकोस्टा, काणकोणचे नगराध्यक्ष सायमन रिबोलो, उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी, नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकर, हेमंत नायक गांवकर, सारा देसाई, अमिता पागी आणि मंडळाचे अध्यक्ष विशाल देसाई आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। त्या मनशाक टेंडर पडलें, त्या मनशान ते काम करपा खातीर तो हेजिटेट करपाक लागलो आनी आमकां सगळ्यांक प्रश्न पडटालो हें काम पावसा पर्यंत जातलें काय ना जातलें असो तरेचो प्रसंग आमच्या सगळ्यांचेर येयलो। आनी त्यामुळे जेका काम पडिल्लें ताका अनेक वेळाचे आमच्या इंजिनियरान सांगपाचो प्रयत्न केलो आनी तें काम करपाची ताजी तयारी दिसना जाली। त्याच बरोबर विरोधी पक्षांचे अनेक लोक आसा ह्या रस्त्या संदर्भात आवाज करतात।